इंडस्ट्रियल इस्टेटीत 15 दिसा भितर घालत कोविड केअर सेंटर, नाजाल्यार वतलो सर्वोच्च न्यायालयात. कोंकणीच्या नगरसेवकाची शिटकावणी. 24 वरांत भारतात सापडले 61,000 कोरोना पॉझिटिव्ह. एकूण केसी पावल्यो 31,06,000चेर. गोंयच्या केसींनी जायत चल्ल्या वाढ. सोनिया गांधीच सांबाळटली काँग्रेसीचें अध्यक्षपद. राहुल गांधीचें नांव आयिल्लें फुडें. वट्ट 7 वरांचे वादळी बसके उपरांत नेतृत्वाचो जालो ना निर्णय. ऑल इंडिया काँग्रेस कमिटीचे फुडले बसकेंत थारतले कोणे सांबाळचें फुडारपण. गोवा 365च्या खबराचित्रात येवकार. हांव जवाहर बर्वे. पळयत खबरो विस्तारान. फाटल्या 24 वरां भितर 61,000 कोरोना पॉझिटिव्ह केशींची नोंद जाल्या उपरांत भारतांतल्या एकूण केशींचो आंकडो 31,06,000चेर पावला. US आनी ब्राझीलाची तुलनेन फाटल्या 24 वरांत भारतांतल्यो केसी वाडल्यात. भारतांत एकाच दिसात 61,408 कोविड-19 केशींची भर पडल्या. फाटल्या 24 वरांत 836 जाणांक मरण येयल्ल्याचें कळटा, जाल्यार 57,469 लोक दुयेंस मुक्त जाल्यात. आयज मेरेन भारतांतल्या एकूण कोविड-19 केशींचो आंकडो 31,06,348चेर पावला. एक्टिव्ह केसी 7,10,000चेर पावल्यात. 57,542 मरणांची, जाल्यार 23,38,035 जाण बरे जावन घरा गेल्ल्याचें कळटा. गोंयच्या कुशीचे महाराष्ट्र राज्यांत 4,82,000 कोविड-19 केशींची नोंद जाल्या. त्याच्या फाटोफाट नंबर लागता तो तामिळनाडूचो. तामिळनाडूची केशी 3,79,000चेर पावल्यात. उपरांत येता तो आंध्र प्रदेश. थंयचो आंकडो 3,53,000. कर्नाटकात 2,77,000ची नोंदी जाल्यात, जाल्यार उत्तर प्रदेशात 1,87,000 पेशंटांची नोंद जाल्या. संवसारांतले परिस्थितीचेर नदर भोंवडायली जाल्यार दिसून येता एकाच दिसांत संवसारभरच्या केसींचो आंकडो 2,06,000 जाल्लो दिसता. एकूण आंकडो 2,35,00,000चेर पावला. 8,12,000 लोकांक कोरोनाक लागून जीव वगडावचो पडला, जाल्यार 1,60,00,000 परस चड लोक बरे जावन घराय गेल्यात. आनी संवसाराचे फाटीवेले कोरोनान खास्तिको काडपाक लायिल्ले हे 5 देश. USAचो आंकडो 55,67,000चेर पावला. त्या उपरांत येता ब्राझील. ब्राझीलांतल्यो केशी 35,32,000चेर पावल्यात. भारतांत 31,06,000च्यो नोंदी आसात. रशिया 9,56,000चेर पावल्या, जाल्यार सावथ आफ्रिकेंतल्या केशींनी 6,07,000चो आंकडो हुंपला. गोवा 365 ब्युरो रिपोर्ट. कुंकळी इंडस्ट्रियल इस्टेटीत 15 दिसां भितर कोविड केअर सेंटर उबारलें ना जाल्यार हायकोर्टात वयतलो. कुंकळी पालिकेच्या एका नगरसेवकान शिटकावणी दिल्या. कुंकळी IDCत 50 बेडींचे कोविड केअर सेंटर उबारपाचे नदरेन सालसेत मामलेदारान कुंकळी इंडस्ट्रियल इस्टेटींतली सुवात निश्चित केल्ली. कुंकळी पालिका मंडळ आनी थळाव्यांचे मागणे वयल्यान IDC कंटेनमेंट झोन म्हण आनी कोविड केअर सेंटर उबारपाची मागणी जाल्ली. IDCच्या 60 जाणांची टेस्ट पॉझिटिव्ह येयल्या उपरांत ही मागणी जाल्ली. IDCचे ऑफिस आहा ताच्या वयर ताणें कोविड केअर सेंटर स्टॅब्लिश करता म्हण सांगिल्लें, पूण आयज पर्यंत ताणें हेजेर कांयच काम करूंक ना. जे पळय कोविड केअर सेंटर जे पळय स्टॅब्लिश करपाक वयर जी पत्री घायल्या ती पत्री फुटलेली आसात. तातूंत भितरली जी निवळसाण आसा ती आजून ताणें करूंक ना, कांयच करूंक ना. आनी अशेंच जर हे चालू उरलें आनी SOP जर फॉलो केली ना जाल्यार आमी ह्या एसोसिएशन जे आसा तांचेर कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट घालतले आनी तांकां परत हायकोर्टाक व्हरतलो. हांव हांकां 15 दीस दिता आनी 15 दिसां भितर जर तेमी हिंगा कोविड केअर सेंटर स्टॅब्लिश केलें ना जाल्यार हांकां हांव परत हायकोर्टाक व्हरतलो. हायकोर्टान जर ऑर्डर दिल्ली आसा जितले बेगीन जर स्फोट जाता जर जाय कोरोना केसीचो जाल्यार जाता तितले बेगीन ताची सगळी तयारी करची, खंय मेळटा ती स्पेस घेवचो आनी ताचे बद्दल तयारी करची अशें म्हणून हायकोर्टान सांगिल्लें आसा. जवळपास जवळ 3 स्पेसीस दाखयल्ले आसा. तातूंतली एक म्हणजे ही कळ्ळें तुका, आनी 2 शेड्यो, हे 2 शेड्यो दिल्ले आसात. ह्यो 2 शेडी पळय जे आसात प्लेस बरो आसा पूण ताची स्थिती इतकी वायट जाल्ली आसा. आमी मुद्दम हांगा आयिल्ले की कोवीड हॉस्पिटल हांगा जाता एक बरी अवस्था म्हणून, पूण जेन्ना आमी टॉप फ्लोराचेर गेले जाल्यार टॉप फ्लोराचेर गेले जाल्यार अक्षरशः सगळे
पत्र्या बित्र्या उडून गेल्ले आसा तेणे कांयच ना, सगळें उदक भितर येता. त्याच बरोबर अशी विनंती आसा की आमचे मुख्यमंत्री पळय जे प्रमोद सावंत आसात तांणी बी हातूंत लक्ष घालचें आनी कुंकळकारांक तांणी चड करून वाचोवचें. गोवा 365 खातीर कुंकळेच्यान रमेश नायक रावत. काँग्रेसीच्या अध्यक्षपदाचेर सध्या तरी सोनिया गांधीच आसतली. काँग्रेसीच्या उच्चस्तरीय कार्यकारी समितीची बसका निकतीच जाली. हे बसकेत पक्षाचे कार्यपद्धतीचेर कांय बदलांचेर फुडारपणाचेर चर्चा जाली. राहुल गांधी ताची भयण प्रियंकाची बसकेक हजेरी आसली. पक्षाध्यक्षपद स्वीकारतलो काय ना हेचेर राहुल गांधी कितेंच उलयलो ना. आदले मुख्यमंत्री, आदले केंद्रीय मंत्री, CWCच्या वांगड्या सयत काँग्रेसीच्या 26 उंचेल्या पावण्यावेल्या फुडाऱ्यांनी सोनिया गांधीक एक पत्र धाडलां. तातूंत पुराय वेळा खातीर फुडारपण जाय अशें म्हटलां. तेच बरोबर संघटनेत आनी तातूंतल्या वेंचणुकांनी व्यापक सुदारणा जावपाक जाय अशें म्हटलां. तांकां प्रभावी आनी सक्रीय फुडारपण जाय. ते भायर समविचारी पक्षा बरोबर एकठांय येत राष्ट्रीय आघाडी घडोवची अशें मागलां. युवा फुडारी राहुल गांधीन काँग्रेसीचें फुडारपण सोडिल्ल्याचे फाटभुंयेर हें पत्र आयलां. काँग्रेसी खातीर वावर केल्ल्यांक कुशीक काडिल्ल्याचो तातूंत आरोप आसा. काँग्रेसीचो फुडारी राहुल गांधीन हें पत्र बरोवपाच्या टायमिंगाक घेवन कांय प्रश्न केल्यात. सोनिया गांधीक हॉस्पिटलांत एडमीट केल्ली त्याच वेळार हें पत्र बरयल्ल्यान ताणें दुबाव उक्तायला. काँग्रेस पक्षाच्या अध्यक्षपदाचो राजिनामो दिवपाची सोनिया गांधीन तयारी दाखयल्या. पर्याय सोदचो अशें तिणें म्हटलां. आदलो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंग, ज्येष्ठ फुडारी A.K. एन्थनीन सांगलें, सोनिया अध्यक्ष म्हूण रावपाक सोदिना आसत जाल्यार राहुल गांधीन सुत्रां हातींत घेवची. सोनिया गांधीनच अध्यक्षपदार रावचें अशें हे CWCचे बसकेत मनमोहन सिंगान सांगलें आनी सय लेगीत मारली. गोवा 365 खातीर समीप नार्वेकार. आतां घेवया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. डिजिटल पेमेंटाच्या ह्या युगात कांय बेईमान लोक व्हांवते गंगेत हात धुवन घेवंक सोदतात. आयतारा मोरजेचे जायते जाण अशेच तरेचे फटिंगपणाचे भकीक पडले. फिशाल लोकय जायते खेपे बदमाशांचे फसवणुकेक बळी पडटात. ते खातीर व्हडली रक्कम ऑनलायन दुसऱ्याच्या अकाउंटाचेर ट्रान्स्फर करचे आनी खात्री करून घेवप आयच्या काळात गरजेचें जावन रावलां. एका मनशान ताचे जायते फेसबूक इश्टांक सोयऱ्यांच्या वैजकी उपचारा खातीर दुडू जाय अशें मॅसेज धाडले. पूण तेंच्यांनी पयशे घेतिल्ल्याची चांचपणी केली तेन्ना आपणे पयशे घेवकच नात अशें ताणें सांगलें. आपणे तशें मॅसेजय धाडूंक नात अशें सांगून तो मेकळो जालो. माझो आज फेसबूक अकाउंट हायजॅक केला. म्हाका सकाळी फोन येयलो शुभम साळगांवकाराचो की तुका 5,000 जाय म्हणून तुवें रिक्वेस्ट धाडला. हांवें म्हणलें ना ते फॉल्स ती रिक्वेस्ट. तेंचे फोन येयले म्हाका की आमकां रिक्वेस्ट येयला म्हणून 5,000 धाडपाचें. हांवें म्हणलें सगळ्यांक तेंकां फेक म्हणून तो. आयज सकाळी म्हाका फेसबुकार एक रिक्वेस्ट येयली नितीन शेडगांवकर ह्या नांवान. ओके, आनी हांव पर्सनली त्या मनशाक वळखता म्हणून हांवें ती फ्रेंड रिक्वेस्ट जी येयली ही एक्सेप्ट केली. एक्सेप्ट केल्या उपरांत म्हाका सोमतीच मेसेंजराचेर मेसेज येयली हाय म्हण. ओके, ज्या मनशान केन्नाच म्हाका हेच्या पयलीं पर्सनली सुद्दां केन्नाच म्हाका हाय म्हण मेसेज घालूंक नासली मेसेंजरार, त्या मनशा कडल्यान म्हाका मेसेज येयली हाय. सो हांवें तांकां रिस्पॉन्स दिलो. रिस्पॉन्स दिल्या उपरांत म्हाका तेंच्यांनी सोमतेच विचारलें की गुगल पेचेर आसा काय म्हण. हांवें सांगलें येस आसा म्हण. तर म्हणूंक लागले की अर्जंटली आपल्याक 5,000 ट्रान्सफर कर. हांवें म्हटलें करता म्हटलें, बट कित्याक लागून. तर म्हणूंक लागले की आपल्या घरान आपलो कोण तरी रिलेटिव्ह एकटो आहा तो बरो ना, ICUन आहा. तितल्यान म्हणूंक लागलो की आपल्या नंबराचेर करू नका तर आपूण आपल्या एका भयणीचो नंबर आहा. ओके, त्या भयणीच्या नंबराचेर आपल्याक ट्रान्सफर कर. रिक्वेस्ट ताका वचना आली, म्हणजे पेमेंट जो करपाचो आसलो तो अनलकीली वचना आलो. म्हणजे नितीन शेडगांवकर जे म्हाका रिक्वेस्ट येयल्ली पळय तांकां हांवें पर्सनली कॉल केलो आनी विचारले सर म्हटले तुमकां रिक्वेस्ट म्हटले हांव धाडटा म्हटले गुगल पेचेर पे करपाक. म्हटले जायना म्हटले. तर तितल्यान सर म्हणपाक लागले की आपूण तुमकां रिक्वेस्ट केली सांगूंकूच ना. हांव फक्त लोकांक सांगूंक सोदता प्लीज ह्या बळीक तुम्ही पडो नाका. सकाळी उठल्या हांवें म्हाजे फेसबूक ओपन करून पळयता जाल्यार म्हाका एक फ्रेंड रिक्वेस्ट येयल्या. हांवें ती फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट केली आनी मागच्या वक्तान रोखडेच म्हाका मेसेंजराचेर तेची मेसेज येयली. मातशें कन्वर्सेशन जाता तेणेन म्हाजे कडेन 5,000 डिमांड केले. तुजे कडेन गुगल पे आसा अशें विचारलें. हांवें म्हटलें आसा गुगल पे, पण दुबाव मारलो की हो मनीस म्हाजे कडेन अशें डिमांड करतलो हें म्हाका खरें दिसोंक ना. कोण तरी दुसऱ्याचो फेसबूक अकाउंट हॅक करता आनी त्या अकाउंटाचो यूज करून तो लोकां कडल्यान गुगल पेच्या थ्रू पयशे डिमांड करता. आपलो कोण तरी म्हणटा तो
सीक आसा ICUन किंवा हेल्थ कन्सर्न कितें तरी रिजन दिता आणि ऑन दॅट बेजीस तो पयशे डिमांड करता. गोवा 365 खातीर मोर्जेच्यान संदीप कामुलकार. 35,000 कोटींची लूट केल्ल्या कंपन्यांक परत खणी लिजांचेर दिवं नाकात. गाकुवेद फेडरेशनान सरकारा कडेन मागला. खणी परतून सुरू करचे आदीं खणबंदीची झळ सोंसलेल्या लोकांक विस्वासात घेतले बगर खणी सुरू करचे न्हू. खणीची पॉलिसी निश्चित करची. ते खातीर आमी सर्वोच्च न्यायालयात वचपाक तयार आसात, गाकुवेद म्हणटा. गावडा, कुणबी, वेळीप आणि धनगर समाजाचो आस्पाव असलेल्या गाकुवेदान आपल्या हक्कां खातीर सर्वोच्च न्यायालयात वचपाची शिटकावणी दिल्या. खण विरोधी आंदोलनात जांचेर केशी घातल्यात त्यो फाटी घेवपाची मागणी गाकुवेदान केल्या. आणि गव्हर्मेंट ज्यो मायनिंग कंपनी हितून इन्वॉल्व आसल्यो तांकांच परत लिजस दिवपाक शकता. मायनिंग पॉलिसी सरकारान पयली फ्रेम करची. जे एक्सिडेंट जाल्ले गांवांनी किंवा जावं कावरे गांवांत जावं किंवा सत्तरी गांवांत किंवा बिचोली गांवांत कितलेशे लोक मेल्ले आसा आनी काही लोकांचे शेतां भाटां नश्ट जाल्ले आसा. तशेंच काही जे आमचे 2007 ते 2012 पर्यंत कितलेशे आमचे युथांनी हेजेर अपोज केलो, तेंचेर केसी घातलेली आसा. ह्यो केसी खरें म्हळ्यार आतां जेन्ना तुमी म्हणटा 2007 ते 2012 ते जाल्ले ते सगळे इल्लिगल म्हणून ऑलरेडी प्रूव जाल्ला सुप्रीम कोर्टान. सो ह्यो केसी जेंचेर आसा त्योय फाटी घेवपाक जाय. आतां DMR फंड जे आसा मायनिंग मिनरल फंड, सो हे फंड्स ह्या लोकां खातीर एफेक्टेड लोकां खातीर खरें म्हळ्यार यूज करपाक जाय आसले. हे सरकार आतां सरकार आपले फंड कमी पडटा म्हणून दे आर ट्रायंग टू यूज इट फॉर द COVID-19. हे फंड कशी यूज करूं शकता. ब्रिज तुम्ही बांदपाक सोदता ते होल्डार दवरा 1-2 वर्सां आनी तो फंड तुमी COVID-19 खातीर यूज करा. गरज पडली जाल्यार सुप्रीम कोर्टान इंटरव्हेन्शन फायल करतले आनी जे हक ह्या लोकांक मेळपाक जाय, जे हक आमच्या ट्रायबल कम्युनिटीक जे एफेक्ट जाल्या मायनिंग खातीर मेळपाक जाय, ते आमकां परत मेळचे म्हणून आमी सुप्रीम कोर्टान इंटरव्हेन्शन फायल करता. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान रमेश नायक रावत. परतून घेऊ एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. मया चवथीचे अंदूचे आकर्शण असलें COVID-19च्या विरोधातल्या झुजाचो देखाव. दर वर्सा चालंत वादाच्या वा घडणुकांच्या आदाराचेर घरातल्या गणपती इमारत देखाव आणि फोलींच्या आदारान प्रबोधन करपाची प्रथा मयेचे देसाय डेगवेकर फॅमिलीत चलता. अंदूय तरणाटे पिळगेन प्रबोधनाची कलात्मक प्रथा चालूच दवरल्या. पळयात. अंदूची चवथ कोरोनाक लागून शेळेता काय कितें असो सगळ्याच गणेश भक्तांक भंय आसलो, पूण सगळीच कडेन तशें जालें ना. मया गांवकरवाड्यार गजानन देसाय डेगवेकाराच्या घरोब्यांत राजेंद्र आणि संदेश हे दोगूय फाटली कितलीशीच वर्सां जालीं गणपती मुखार वेगवेगळे कल्पक देखावे करत येयल्यात. राजेंद्र अंदू तेंच्या भितर ना, संवसार सोडून गेलो, पूण 11वीत शिकपी तेची धूव रम्यान ही परंपरा फुडें चालूच दवरली. रमा देसाय, हिमांशू शेटये आणि संस्कृती शेटये ह्या भावंडांक बरोबर घेवन सगळ्यांनी मिळून हो देखावो तयार केलो. पळयात. अंदू आमी कोविड महामारीचेर डेकोरेशन केल्लें आसा आनी आमकां सगळ्या आमच्या फॅमिलीन खूब सपोर्ट केला. कितके वर्सां जाली तुमी डेकोरेशन करता? आमी फाटले खूब वर्स डेकोरेशन करीत आसा आनी अंदू आमी कोविड महामारीचेर डेकोरेशन केला. आमी लोकां कडेन असो संदेश दिवंक सोदता की सॅनिटायझर लावपाचे, भायर एमर्जन्सी आल्यात वचपाचे. आमी अशे बसलेले आनी कोरोना महामारी आसा, सो आमी तेज्या वरसून टॉपीक घेवन केले. आमी जे COVID-19चेर डेकोरेशन केला तेज्या मागे एक उद्देश आसा की लोकांनी घराच्या भायर सरप ना, कितें एमर्जन्सी आसा घराच्या भायर वचप, सोशल डिस्टन्सिंग दवरप. गोवा 365 खातीर मयेच्यान जवाहर बर्वे. दैवता आणि धर्माची धजा मारपी पोस्ट सोशल मिडियाचेर घातली म्हण चिखलेच्या एका तरणाट्याक वास्को पुलिसांनी सोमारा अटक केलो.
इस्लाम आणि हिंदू दैवतांचो अपमान करपी पोस्ट सोशल मिडियाचेर घातिल्ल्यान कांय हिंदुत्ववादी संघटनांनी आयतारा वास्को पुलिशेंत एनजीओ फर्नांडीस नांवाच्या चिखलेच्या 20 वर्सां पिरायेच्या तरणाट्याच्या विरोधात वास्को सयत हेर पुलीस स्टेशनांनी कागाळ नोंदयली. दुसऱ्या धर्मियांच्यो भावना दुखावपी घडणूक आशिल्ल्यान पुलिसांनी ताका अटक करून रिमांडाचेर घेतला. हे विशीं माहिती दिता पुलीस निरीक्षक निलेश राणे. Regarding some posters and of Hindu gods, goddesses, some about the Muslim religion, with some defamatory words. So because of this, आमचे लोकांची भावना दुखवली. So their religious sentiments were hurt, and they have filed a complaint at Moscow police station, which we have registered, and we have arrested one NGO Fernandez, who is a resident of Chikale. So today he will be produced before JMFC for the remand. हिंदू आणि इस्लाम समाजातल्या दैवतांचेर पोजड्या उतरांनी टिका केल्ल्याचे पोस्ट इंस्टाग्रामाचेर व्हायरल जाल्ले. ताची दखल घेत आयतारा कांय हिंदुत्ववादी संघटनांनी जाल्यार सोमारा कांय मुसलमान समाजातल्या लोकांनी ताका अटक करून खर कारवायेची मागणी केली. कोणेच दुसऱ्या धर्मियांच्यो धर्मीक भावना दुखावच्यो न्हू अशें मागतनाच सरकारान हाची गंभीरतायेन दखल घेवची अशें तेंच्यांनी मागलां. पळयात. धर्म का इंसान क्यों ना हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी भी धर्म का इंसान क्यों ना हो, किसी को भी राइट नहीं किसी भी धर्म के ऊपर उंगली उठाने की. और ये इस लड़के ने जो किया है ये बहुत गलत काम है. इसके ऊपर पुलिस से हम लोग रिक्वेस्ट करने पाएंगे इसको सख्त से सख्त सजा दें. इसके आगे भी कोई भी ऐसा इंसान किसी भी भगवान को लेकर के किसी भी धर्म को लेकर के ऐसी बात नहीं होनी चाहिए. चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे सिख हो, कोई भी धर्म का क्यों ना. हर धर्म अपने अपने हिसाब से एक है और हर एक इंसान अपनी एक श्रद्धा रखता है अपने भगवान को लेकर के. हर एक को इंसान को उन्होंने तकलीफ दी है. हिंदू भाइयों को स्पेशली ज़्यादातर उसने बहुत सारी चीज़ें लिख करके और मुसलमानों के लिए भी स्पेशली लिख करके उसने बहुत सारी गलत बातें लिखी है जो हम बोल नहीं सकते हैं. आमच्यानी एक कंप्लेंट केल्ली एक NGO फेर्नांडीस ह्या भुरग्याचेर आनी तेज्या वांगडा आमकां मागीर कळोन येयलें की ईशान केणी म्हणून एकटो भुरगो आहा आनी एक परेरा म्हणून आहा. हे तिगूय जाण जे आहा पळय एक इंस्टाग्राम ग्रूप चलयताले आनी त्या ग्रुपाचेर हिंदू देवी देवत्यांचे प्रत्येक फावटी ते कितें ना कितें जे आहा पळय एक पोस्ट घालीत रावताले आनी ते आमचे हिंदू देवी देवतांचे विडंबना करून उडयल्ले. सो आमच्यांनी ही कंप्लेंट 21 तारखे पयरच्या दिसा जे आहा पळय आमच्यांनी हांगासर कंप्लेंट रजिस्टर केली. वास्को, मडगांव, फोंडा आनी तेजो सायबर सेलान सुद्दां दिलें आमच्यांनी. इवन आमच्यांनी DIG सरां कडेन राजेश कुमारजी यांचे कडेन सुद्दां मेळ्ळे. एनजीओ फेर्नांडीस ह्या युवकान इंस्टाग्रामाचेर एकदम अश्लील आनी एकदम बुरशे अशी उतरां आमचे देवत आसा, गणपती आसा किंवा महादेव आसा आनी भगवान कृष्ण यांच्या बद्दल घातलेले आनी तो व्हिडिओ इतलो व्हायरल जाल्लो फूल गोंयान आनी इतली तिडक निर्माण जाल्ली सगळ्यांच्या मदीं की म्हाका दिसता ऑलमोस्ट वास्को, पणजे, मडगांव, फातोर्डा क्रायम सेल ह्या सगळ्या पुलीस स्टेशनान कंप्लेन रजिस्टर जाल्ली आसा. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले. आनी ह्याच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. दवरात सोशल डिस्टन्स, वापरात मास्क आनी सांबाळात भलायकी. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.